तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 1 मेच्यान एज पर दी गायडलायन्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर आमी सगळ्यांक बिलो अबाव 18 सगळ्यांक वॅक्सिनेशन सुरू करतले. अँड एज पर दी गायडलायन्स अशें आसा की जर तुमी फर्स्ट डोस घेतलो वॅक्सिनाचो जाल्यार एक 28 दीस तुमकां ब्लड किंवा प्लाझ्मा डोनेट करपाक मेळचें ना, कित्याक ही आतां न्यू गायडलायन्स आयल्या आजूच. आणि इवन आफ्टर सेकंड डोस परत 28 दीस डोनेट करपाक मेळना. सो म्हाका तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी जर ब्लड डोनेट करूंक सोदता आनी प्लाझ्मा डोनेट करूंक सोदता, प्लीज कम अँड डोनेट बिफोर यू टेक दी वॅक्सिनेशन, सो दॅट 28 दीस रावपाची गरज पडची ना आणि हातून जी आमची नीड आसा, नीड ऑफ दी अवर ती सॅटिस्फाय जातली. इतलोच म्हजो हंबल रिक्वेस्ट आसा. अशें ना की तुमी वॅक्सीन घेवचें न्ही, वॅक्सिनूय घ्या. जमलें जाल्यार वॅक्सिना पयलीं तुमकां जर डोनेशन करपाची इच्छा आसा जाल्यार तुमी डोनेट करपाची. ब्लड बँकेन शॉर्टेज अशी ना, पण आमी आतां वी आर वर्किंग ऑन एज टू एज अशें म्हणटात की म्हणजे स्टॉक येता तितलो स्टॉक युटिलायज जाता. सो वी नीड मोर डोनर्स टू कम फॉरवर्ड अँड डोनेट ब्लड अँड प्लाझ्मा.